म्हाका तर दिसता तो हुशार आसा, तकली बरी चलता आनी अशी चलत रावची आनी आमकां सगळ्यांक एकठांय घेवन मायनिंग मुळे एकंदर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळलाय. त्यातून वाट काढणारे जे काही व्यक्ती दिसतात मला, त्यामध्ये प्रतापसिंग राणेजी आपला नंबर 1 लागतोय. आज जो ट्रेंड आसा की विरोधी पक्षांक कोण मातसो चड उलयलो की ताका सोंपोवपाचो, तो ट्रेंड प्रतापसिंग राणान केन्नाच एस्टाब्लिश केलो ना किंवा करपाचो प्रयत्न केलो ना. तांच्या हातांतल्यान आनीकय मुखार 70च्याच न्ही जाल्यार गोंयचोय विकास करपाची संदी तांकां देवान दिवची अशें मागता. इतले वर्ष रावप आणि करप्शनाचो दाग लागपा दिवप ना, हें सगळं सूख खंय वयता. मायनिंग बंद पडला. मिनेरा खातीर उलयना. 40,000 लोक त्यांची कुटुंबां केंद्र सरकारान कितें बदल करूंक जाय तो करचो. विधिमंडळामध्ये सलग 47 वर्ष झालेली आहेत आणि विधानसभा जर बरखास्त झाली नाही तर याच टर्ममध्ये 50 वर्ष पूर्ण होतील. पण ते काही मला फार काही शक्य वाटत नाही, कारण कधी विधानसभा बरखास्त होईल आणि बरोबर लोकसभेच्या बरोबरच पुन्हा विधानसभेच्या निवडणूक होतील असं मला तरी वाटतं.